सोमारा जाल्ले बसकेचे वातावरण बरेच तापल्या उपरांत म्हापशा नगरपालिकेन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचेर कायदेशीर सल्लो घेवपाचो निर्णय घेतला। नगरसेवकांच्या मताप्रमाण 7वें वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणी उपरांत कर्मचाऱ्यांच्या पगारांत खूप बरी वाढ जाल्या। देखून अशें आसतना हे कर्मचारी पगार वाडीची मागणी करतात, हाचो विरोध ह्या बसकेत पळोवपाक मेळ्ळो। आयज आमची ऑर्डिनरी मिटींग जाली। एका ऑर्डिनरी मिटींग आमचे 2 पॉयंट आसलेले। रिन्यू लीज एग्रीमेंट पेट्रोल पंपाचो करपाचो तो आमी ऑलरेडी घेतलो आनी एका मतान तो डिसिजन जालो आनी आमी आतां तो एप्रूवल केला ते आमी DMing धाडटले। आनी दुसरो आसा पळय तो चार्टर ऑफ डिमांड स्टँडींग कमिटीक पयलीं येयलो आनी त्याच्या नंतर आमी तो कावन्सिलाक घातलो। सो ते आमी लिगल एडवायजर घेवचे अशें एका मतान जालो।